होलसेल मार्केटा ह्या दिसाले 8 दीस जाले इश्यू जातालो आनी होलसेल मार्गांव होलसेल ट्रेडर्स तेणी नुस्तें हाडले बंद केल्लें नुस्तें हाडपाचें आनी तेणी आमकांय SGPDA लेटर केल्ली तांगेले कितें इश्यू आहाय ते ताका लागून आयज आमी मिटींग घेयल्ली होलसेल ट्रेडर्स तांगे चेअरमॅन येयल्लो इब्राहीम आनी आमगेलो कॉन्ट्रॅक्टर मिलाग्रीस दोनी पार्टी हाड आमी हाची एक मिटींग घेयली आनी आमी दोनी फाटी आयकिल्ले कोणाय कितें इश्यू आहाय ते होलसेल ट्रेडर्स तेंगेले इश्यू आहाय ते भाशेन पयलीं सगलो बोवाड कोताले मार्केटाक पयशे चड घेताय म्हूण पूण आतां सांगत ते भाशेन तो सांगत ते भाशेन मार्केटाक पयशा इश्यू कांय ना तो म्हणटा आमी पयशे दिताय तूं गायल्याय ते आमी दिताय आमगे प्रॉब्लेम ना म्हूण पूण पयलीं सगळे बाजरां आख्खे गोंय आवाज जालो आहा मार्केटाक पयशे हाडयले तुमकां खबर आहा पयशे कितू आहाय ते पयलीं तांकां 100, 200, 50 आसताले आनी आमी इंचार्ज हांवें एक इंचार्ज घेयलो तशें आमी ती रेट हाडयली आनी एज पर आवरली बेसीस केली व्हेकल्स धाकटे गाडया 200 पर आवर तेज्या व्हडली आहाय त्यो 4 व्हिलर्स आहाय तांकां 300 आनी व्हडले 6 व्हिलर्स आनी बाबा आहाय तांकां 500 पर आवर्स ते सगळे आवाज कोताले म्हणजे पयले 100, 200 आसले 3000 केले म्हूण 3000 कितको आतां ते आमगे आवरली बेसीस आनी ते तर 5 वरां 6 वरां रावले जाल्यार 3000 जाताय कोण एक वरान वयताय 500 जण वयताय थोडे धाकट्यो गाडी आहाय त्यो वरान गेले तेंगे 200 जाताय हे इश्यू आतां हितू पयशा कांय ना आतां आमी आयकिला एक मिटींग केल्या हेजे चलते भाशेन आमगे व्हडलो इश्यू कांय नाय दोगांयले पयशा म्हणटा तो तेणें आतां हें केलां पोत रिपीट करता आमगे पयशा इश्यू ना आमी तुमी सांगत ते दिताय तुमी आमकडे रेट हें कर स्लीप दियाय आनी पयशे राय म्हूण पयशा ना थिंगा तें सॉल्व जालो आहा दुसरें तेगे इश्यू आहलो ट्रेडर जालो थिंग कामदार सुबेज आहाय म्हूण आमी मार्केट मिलाग्रीस दिलो आहा स्टॉप गॅप आनी आतां 1.5 वर्सां जालीं तो चलयता तो आमकां 9 lakhs दिता पयलीं मार्केट हांव येयशना फुडें 1.5 लाख दिताले आनी तांकां जाय त्या जाणां पयलीं ऑथॉरिटी आहा ती तांकां जाय त्या जाणां 90,000 घेताली पूण आतां आमी एक हें केलां रेट्स म्हाजे हाडयले आनी 9 lakhs दिता तो आनी वर्कर्स कितू दवरपाचें कितें तेगे प्रॉब्लेम तो तेगे हारी कोता आमगे SGPDA पयशे उणी कोन्न तो वर्कर हारी कोन्ना आयज तो हारी कोत देखून आमगेलो अरावंड 35-40 फॅमिली थिंगा काम करून जियेताय जायते भुरगे तारवटी बेकार आहाय ते तेणी कामां दवरल्याय आनी तांकां तो सॅलरी हारी कोता ते कितू सुबेज आहाय थिंग 10 घालपाचे 20 घालपाचे ते आमी सांगनाय आनी ते एसोसिएशनान ताका सांगो जायना कित्याक तो तेगे पयशे हारी कोता तेंगे डिमांड आहलो हितू नाका ते सगळे एकठांय जाताय भिताय म्हळ्यार तो कितें म्हणटा पयलो थिंगा हितू जावन भुरगे नासले थोडे आहले म्हूण तें सारकें पयलीं आहले पयलीं थोडे देखून नासले पयलीं एकलो आहलो एकलो येतालो चीट मारतालो पयशे घेतालो वयतालो थिंग कांय मेंटेनन्स जायनासलें कांय नासलें आनी आतां भाशेन थिंगा आमी सेपरेट करूं ना पयलीं मार्केटां येताली लूट जाताली सगळे खूंय गोंयची बोटी गाडी खूंय आहाय ट्रेडर्सांगे खूंय आहाय रांपोणीकारांय खूंय आहाय त्यो कांय कोण आहले आतां आमी थिंग सिस्टम केलो आहा एक सायडीन तांकां आमी ट्रेडर्सांक दिलो आहा होलसेल ट्रेडर्स दुसरे आमी एक सायडीन ट्रॉलर ओनर्स बोटकारां रांपोणीकारांक दिलो आहा आनी हें सिस्टम सांबाळपाक तांकां थिंगा भुरगीं जाय पडटाय तेजे भायर आमी पार्किंग भायल्यान लूट जाताली नुस्त्या व्हरोप रिक्षा गाडी येताय धाकट्यो येताय तांकां भायर येताले लूट जाताले लोकांक त्रास जाताले तांकां भितर पार्किंग दिलां थिंगाय अरेंजमेंट करपाक भुरगीं जाय पडटाय हें ताका आमी सांगिलां ते भुरगे कितू घालपाचें कितें तें तेगे काम तें तूं सांगनाका आमकां आनी तो तेजेर एग्री जाला दुसरें तो म्हणटा कितें हें आतां आमगे कॉन्ट्रॅक्टर आहाय ते भितोसर म्हणटरी भितोसर थिंग गेटी कडेन प्लेस दवरताय हुमक्याकूय दिवपाक कोणाकूय येयला दिनाय म्हूण म्हळ्यार तेंय तेगे हें आमकां कंप्लेन आहलोली ते मिलाग्रिसान एक्सप्लेन केलां भितर स्वताच व्हडली गाडी घालूंक जायनाय गेटीको जाता ते गेटीको जाता म्हणटरी थिंगा धाकट्यो गाडी घाताय तेंच्यो सावथ आनी नॉर्थ दोनी सायडीन धाकट्यो गाडी दवरल्याय 4 व्हिलर्स आनी ईस्ट आनी वेस्ट दोनी सायडीन व्हडली गाडी दवरल्याय हेंय तेणें एक्सप्लेन केलां आनी तेजेर तो एग्री जाला आनी दुसरें आतां तेगे 40 भुरगे आहाय 40-45 टेंडर फ्लोट करपाक कितें सांगो तुमकां ते भुरगे आहाय 45 सुमार भुरगे आहाय तांकां कार्ड दिवपा लायलें कित्याक तें कोणाय भुरगे तेंय ताका कार्ड दिवपा लाय आनी इब्राहिमाकूय सांगिलां तुगे एसोसिएशनाक कोण आहाय तांकांय कार्ड दी म्हूण आयज मिटींग आहली तेंगे फीश तेंगे एसोसिएशनाची आनी म्हाकाय आपयल्लो सो इश्यू कांय ना तुमकां भितोरी आनी तेणी कितें सांगिल्लें आसतलें सो तेंगे एक मिसअंडरस्टँडींग आहलोलें तें आयज क्लियर जालां सो हांव नोको तेणी तुमकां कितें सांगिल्लें तें सो ते म्हाका कांय कसलें मिसअंडरस्टँडींग मेळना डिस्कशन कितें जालां डिस्कशन जालां
तो म्हणटा कितें काय कोण एक्स्ट्रा पयशे घेताय सो ताका विचारलो बाबा कोण पयशे घेताय त्या मनशाचें नांव तरी सांग ओके तेगले मनीस आसले हांवें म्हणलें हांवें केन्नाय तुजे कडेन नुस्त्या वयलां हांव मिलाग्रिसान केन्नाय तुजे कडेन पयशे मागले तो म्हणटा ना ओके सो आमी ताका सांगिल्लें आतां तुका तर कोण पयशे मागताय वो कोण नुस्त्या वताय तांकां तेन्ना पुलिसांक फोन मार आनी आपय तेन्ना पुलिसांक फोन मार आनी आपय बाबा हो मनीस आपणा हॅरेसमेंट करता सो एटलिस्ट एसपीडीकूय कळटलें लोकांकूय कळटलें फॉर स्वता हांव कितें आहा तें इतलें पीडी एक ऑथोरायज कलेक्टर थंयचो कोण आसा ताजे आनी आमचे मदीं कितें भासाभास जाली फाटले कंट्रोवर्शियल कितें तरी जाल्लें तें ताका आज इश्यू क्लियर करपाक आमकां आपयले हांगा सगळे मेंबर आमी हांगा आसा आज आनी मिटिंगे भितर आमकां चेअरमॅनान आनी मेंबर सेक्रेटरीन एश्युरन्स केला की जे फाटले तुमचे कितें इश्यू कितें आशिल्ले ते इन फ्युचर तुमकां कसले मार्केटा भितर हॅरेसमेंट जावपाना अशें म्हणून आमकां आश्वासन दिलां आनी तुमी नुस्त्याचो धंदो आसा ते तुमचे कसले कॅपॅसिटी प्रमाण तुमी चालू दवरा म्हणून सांगला आनी खुबशे डिस्कशन जाले ते एक्सट्रॉशन जाता आसले तेजेर डिस्कशन जालें पूण आमी क्लियरली सांगला हेन्स फॉर आमी तेजे कसले दादागिरी जावं दी कसले एक्सट्रॉशन आमी टॉलरेट करपाचें ना आमी तांकां सांगला की तुमचे कितें गाडीचे चार्जीस आसा जे 500 300 कितें केला ते आमी दितलेच वराक आमचे कडेन तुमी 25 लोक ते 40 लोक आमचे कडेन धाडपाक गरज ना आमी वॉलंटरीली आमची गाडी आज समज 5 वरां भितर रावली जाल्यार आमी हाडून ताका हातीन पयशे तेगे दितले हे घेवन आमचे वराचे आनी जे कितें चार्जीस उणे करपाचे आसा ते आमी हायकोर्टान ऑलरेडी अपील केल्ले आसा हायकोर्टाचे कितें वर्डिक्ट येतली तेजेर आमी मागीर फुडलें कितें कोर्स ऑफ एक्शन घेतले डिमांड करतालो गाडी कॉन्ट्रॅक्टराक काडचो आनी टेंडर फ्लोट करचो म्हणटा ना आतां ते टेंडर फ्लोट करता म्हूण सांगला आमकां टेंडर तेगेले फ्लोट जातलो हे दिसान ते केन्ना म्हणटा तेणें आमकां सांगना पूण टील दॅट टेंडर फ्लोट जात पर्यंत आमी आमचो धंदो चालू करपाक गोंयकाराक जे आतां नुस्त्याची कितें शॉर्टेज आसा ती पूर्ण करपाक आमी आतां फाल्यांच्यान आमचो धंदो स्टार्ट करतले अशें म्हणून आमी तांकां आश्वासन दिलां आनी तेय आमकां आश्वासन केल्लें आसा की तुमकां कसलेच मार्केटा भितर प्रॉब्लेम जावचे ना आनी तो पयशे तो कलेक्शन करता तो कांयच तुमकां त्रास करचो तुमकां कितें तरी तुमचे कडेन कोण एक्स्ट्रा पयशे मागता कोण तरी नुस्तें मागता तेगेले भुरगो कोण तरी अशें करता जाल्यार इमिडिएटली तेणें सांगला तुमी पुलीस कंप्लेन करा ताचे व्हिडिओ काडा पयलीं कितें जातालें मार्केटा भितर आमचो कोण मेंबर कितें तरी ते इन्सिडेंट जाताले न्हू तेजे कडेन ताका ते एक व्हिडिओग्राफी करपाक दिनासले फोटो करपाक दिनासले तेगे मनशाक इतले सरावंडींग म्हणजे घेराव घालताले पूण चेअरमॅनान आमकां आश्वासन दिलां केन्ना कितें जाता तुमी तेगे व्हिडिओग्राफी करा व्हिडिओ काडा आनी तुमी इमिडिएटली पुलिसीक दिया आनी आमकांय दिया म्हूण तेणें सांगिल्लें आसा ताका लागून तेगे आमी आज ताका एक आमी चेअरमॅनाचो एक रेस्पेक्ट दवरून आमी फाल्यांचें नुस्तें स्टार्ट करपाक आमी हें केलां न्यू टेंडर केन्ना काडटा मी सांगला न्यू टेंडर केन्ना पासून काडटा ना टेंडर केन्ना काडटा ताणें सांगला जाता तितले बेगीन काडटा म्हणून सांगला तेणें आनी दुसरें कितें क्लिनिंगाचे इश्यू धरून सांगला क्लिनींग म्हणटा तो आपूण क्लिनींग करता हें करता तुमकां ती खबर आसा आमी ते इश्यूचेर तेजे कडेन स्पेशली कॅटेगरीली तेजे कडेन उलयला इमिडिएटली रिटेल ते स्टॉप करपाक जाय रिटेल ते मार्केटात चलपाकूच जायना रिटेल बंद जावपाक जाय आनी क्लिनींग आनी CCTVचे इश्यू आशिल्ले ते सगळे तेजे कडेन उलयल्ले आसा